अरे मम्मी पळय, लिंडा आंटी न्यू व्हॉट्सॲप अकाउंट ओपन केला. दाखय दाखय. वॉइस तिका पळय कितले कितें कितें येता पळय फोनाचे. आतां तूं म्हाका कांयच शिकयना. थंय म्हणनाका मम्मी, तुका शिकोवंक यो म्हटल्यार तुका टायम आसना. आनी तुका शिकयलेल्या फाटीं तूं विसरता. मागीर शी हो आनी कसलो फोटो घातला गे तिणें डीपी. बरो एक फोटो काडून घालूंक जायना तिका. अरे व्हिडिओ कॉल केलो लिंडा आंटीन. हॅलो आंटी. मामी गो. ही पळय हा. अगो लिंडा, सॉलिड मगो तू व्हॉट्सॲपार पावले. तुगली हाय ना म्हणून हांवें या म्हटलें. तुका व्हॉट्सॲपार मेसेज घातली एकूच टिके केला मगो. टिकीक? टीक गे. वय वय तेत टीक. तिचो फोन रिपेअर करपाक दिला आनी 5 दिसांनी मेवतलो. मागीर तुज्याच फोनार मेसेज आनी कॉल करपाक पडलो तर. आनी एक आंटी, कॅमेरा कितले लागीं रावन उलोवपाची गरज ना. पयस रावल्यारय दिसता. आनी प्लीज व्हिडिओ कॉल करिनाका, म्हाका लायक ना. बरें बरें, थोडे थोडे करून शिकता गो हांव. बरें तर मागीर उलोवचें. ओके बाय. मामी, लिंडा आंटीक सांग गे गुड मॉर्निंग आनी गुड नायट फोटोज बेश्टे धाडिनाका म्हणून. म्हाजी गॅलरी भरता. सिंपल गुड मॉर्निंग गुड नायट मेसेजी सेंड करपाक जायना. सीझेड हें आनी कसलें शॉर्ट फॉर्म. तिकाच विचारया. वॉट इज सीझेड आंटी? चाव जाली? न्हय शॉर्ट फॉर्मा काडूंक लागली मगे. 2 दिसूच जावंक ना तिका अजून व्हॉट्सॲपार येवन. व्हॉइस मेसेज. अगो ट्रिजा, तू जाणा 300 रुपयाची 2 बेडशीटां घेतली. सॉलिड न्हू हांव. आतां हे सगळे डे टू डे आपले कितें चलता घेतला ते व्हॉइस मेसेजार धाडटली. एक व्हिडिओ आनी एक व्हॉइस मेसेज. ब्रिजिट, हो व्हिडिओ पळय आनी तुज्या मामीकूय दाखय. सॉलिड हा. कितें मामी, 10 मिनटाचे व्हिडिओ धाडटा ती. ते डावनलोड करता करता म्हजो सगळो डेटा एकाच वयतलो मगे. अरे लिंडा आंटीचे 10 व्हॉट्सॲप मिस कॉल्स हा. पुतून फोन मारून पळय गो, कितें अर्जंट बीन आसतलें. हॅलो आंटी, कित्याक फोन केल्लो? व्हॉट्सॲप कॉल कित्याक केलना? व्हॉट्सॲपार कित्याक गे, कितें डिफरन्स तो हा? फ्री न्हू गो? फ्री बी कांय ना. रिचार्ज केल्यारूच सगळें न्हू. आनी नॉर्मल कॉलिंगूय अनलिमिटेड आसता. आनी त्या भायर इंडियानूच आसतना व्हॉट्सॲपार कित्याक करूंक जाय? नॉर्मल कॉलिंग करूंक जाता न्हू. तशें. कितलो वगत गो तुका फोन उखलपाक? म्हजो मोबायल डेटा ऑफ आसलो. आनी डेटा ऑफ आसल्यार व्हॉट्सॲपार फोनूय लागता. डेटा ऑफ आनी कित्याक करता गो? ऑनूच दवरचो. मागीर व्हॉट्सॲपार बीन फोन कितको लागतलो? म्हजे मेसेजी बीन लेट पावतल्यो न्हू तुमका. डेटा ऑन दवरल्यार बॅटरी बेगीन काबार जाता न्हू आंटी. वय, थोडे थोडे करून शिकता न्हू गो हांव. आगे बाय, आंटीन कितले ग्रुप केल्यात गे आनी कितले ग्रुपार आमकां ऍड केल्या. ग्रुप्स केल्यात? कसले गो? एक केला आमचे फॅमिलीचो, मिनींग हांव तूं डॅडी बीन सगळीं. एक केला तुमचो भाव भयणीचो. एक केला तुमचो सगळ्यांचे कजनाचो. आनी केला तुमचे डॅडीचे सायडीचे फॅमिलीचो. आनीकूय खूब आहात. इतले ग्रुप्स कित्याक केल्या गो तिणें? म्हाका खंय खबर आसतली गे. आनी तुजो फोन बंद हा न्हू, मागीर तेका लागून म्हाका घातला सगळे ग्रुपांनी. आनी सगळे ग्रुपांनी सेम व्हॉइस मेसेजीस, सेम व्हिडिओज, सेम इमेजीस. कितें हें? आनी वयल्यान दिसाक 10 स्टेटस घालता. कसले कसले फोटोज. ही आनी कसली मेसेज सेंड केल्या. फॉरवर्ड दिस मेसेज टू 20 फ्रेंड्स and 3 WhatsApp groups. You will be millionaire in 3 days. If you don't forward this message, you will receive bad luck. या आतां चड जाल्या मामी. तिका बऱ्यान सांगलें नाका आसलेले मेसेजी धाडनाका म्हणून म्हाका. तुजेर बॅड लक येत म्हणून तूं दुसऱ्यांक धाडटा मेसेज भियोन. आनी हल्ल्या मेसेजींचेर तरी विश्वास दवरता? कसली क्रिस्तांव गे ती. पळय मामी, हांव तुजो फोन सारको करून हाडला. हे फुडें तूं आनी ती लिंडा आंटीच व्हॉट्सॲप खेळत. हांव सगळे ग्रुपांसून भायर सरता. घे फेसबुक नोटिफिकेशन. लिंडा डिसोजा सेंट यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट. केन्ना कोण नवोच व्हॉट्सॲप अकाउंट ओपन करता तेन्ना हें आमचे बारी जायते फाटी जाता.
पूण लिंडा आंटीन सोडूच केले हे तुमकां दिसना? व्हिडिओ आवडलो जाल्यार व्हिडिओ शेअर करात. म्हज्या चॅनलाचेर नवीच येयल्यात जाल्यार चॅनलाक सबस्क्राईब करात. बाय बाय. मोग आसंदी.